केंद्राकडच्यान गोंयाक 2021-22 वर्सा 2352 कोटीची येणावळ कोविड पॅकेज 7 कोटी। केंद्राच्यो 51 स्किमी गोंयांत लागू ना। 44 स्किमींचे DPR तयार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन भारत भेटेर। दोनूय प्रधानमंत्र्यांचे द्विपक्षीय बसकेत वेगवेगळ्यो कबलाती। चालू वर्सा भारत ब्रिटन मुक्त व्यापार तडीक लावपाचो संकल्प। आता 5 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कोविडाचे वाशीन। ड्रग कंट्रोलर DGCAन बायोलॉजिकल ईच्या कोर्बेवॅक्साक एमर्जन्सी वापराक दिली मान्यताय। TCP मंत्र्यान 500 स्क्वेअर मीटर बांधकामात TCP मुक्त केली खरी, मत पंचायतीच्या पावड्यार हप्तेगिरी चालूच। उद्देग विटले GCAन घालो दाखल्यासयत बॉम्ब। दहा आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टाची तेन्नाचे सभापती आणि 10 आमदारांक नोटीस। गिरीशाच्या आव्हान याचिकेचेर P. चिदंबरमान मांडली काँग्रेसीची बाजू। बिगर ISI हेल्मेटा वापरतल्या 2 व्हीलरवाल्यांचेर कारवाय। नॉन ISI हेल्मेट म्हटल्यार हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्या जमा। नॉन हेल्मेटवाल्यांचो तालाव। सोनसड्यावेले गार्बेज प्लांटाक परत उजो आटपा धग चालूच। कुशीच्या हायस्कुलाचे फेन्साचे वेल्डिंगाची किट पडली म्हूण रजाव। आमदार म्हणटा कायमचो उपाय काढात। आणि गोंय सरकारान NPS धारक कर्मचाऱ्यांक NPA अंमलबजावणे विशीं केंद्रीय मुलकी सेवा नेम 2021 केले लागू। आता कर्मचाऱ्यांक पेन्शन येवजणेचे वेगवेगळे पर्याय।